आयचे दिवस आयचे दिवसू दामोदर लिहिला ते ते देवान ती लील केलेली आयची सकाळी जालेली ती दामोदर लील म्हळ्यार आणि हो सगळो परबू भारी एक श्रेष्ठ जावन आशिल्लो रामचंद्रान अयोध्या येवचे वनवास एंड जावन तो हेच्या परबे वेळार आमी हे देवाल नामस्मरण हरिनामाचे हे सेमिनार कंटिन्यू करता रावया केवल अष्टकमवेरी आशिल्ले पुरा पार्टिसिपेंट जाले तुमगेले परमेश्वर तुमगेले आशीर्वाद घेवन मुखार सरता पुरा जण पार्टिसिपेंट जाले सांगले केन्ना सांगल्या म्हणजे कांय क्वालिफिकेशन ना आमगेले सेमिनार कंडक्ट करच्या खातीर जाल्यार हेची किंचित रूपार एक सेव करचो तसलें भाग्य आसा त्या खातीर तुमगेले पुरा जणांक सेव करचो प्रयत्न करता हरे कृष्ण हें पॅटर्न एवरी टायमा केल्या म्हणजे आसतलें की एक श्लोका वयरी आमी डिस्कशन करतलीं ती मागीर प्रभुपाद स्वामेलें आमी व्हिडिओ प्ले करतलीं एक तांगेलें स्वरान तें 108 पंत हरे कृष्ण महामंत्र आमी ओटू मेळून हो 4 दिवसा आमी जप करूया आणि ताजे नंतर लास्ट आरी कंक्लुजन आसता सो त्या प्रकाराची आमी मुखार सुया सो एक प्रार्थना करून आमी सेशन स्टार्ट करू ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे so at next 20-25 minutes आमी चांग रुपार हे केवल अष्टकमाचे आयचे दिवसा संची श्लोक आसा ते मनावर या आणि हाचे आयचे दिवसा देवान आमगे पुरा जनाल वयर अनुग्रह करपा हे सत्संग भाग घेतल्या खातीर की आमी भक्तीन तो आमगेली निष्ठा आणि प्रीती आनीक वाडून येवं पुरा जन मागीर रेकॉर्डिंग कोण पळयतात निश्चय तुमकां पुरा जनाक स्वागत आसा सेशन हरे कृष्ण सो मॅच संची श्लोकार आसा ती सुरेश श्लोक आशिल्लें मधुरम मधुरेप्योऽपि मंगलेप्योऽपि मंगलम पावनम पावनेप्योऽपि हरे नामैव केवलम देवाल नाव मधुर आसा आणि पुरा मंगलकारी आसा आणि खंयचे विशय पवित्र करतात आमकां पुरा भशी चड पवित्र करची शक्ती हे देवाल नामस्मरणांतू आसा विंगड कसेने नाका हरे नामैव केवलम मागीर दोन्ही श्लोक आमी पळयलेले आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम सगळे हे संसाराचे ब्रह्मदेवाल देखून एक स्तंभ पर्यंतम सगळे हे जगत अंतू एक सत्य आसा पुन्हा पुन्हा सांगता की हरे नामची मागीर आमी तिन्ही श्लोकार केलेले की आमगे खंयचे पुरा रिलेशन्स पुरा पशी महत्वाचे खंयचे संबंधांतू आमकां देवाल नामस्मरण करता तसल ती प्रेरणा मेळटा तसल संबंध पुरा पशी होड स गुरु स पिता चापी सा माता बांधवो पिस शिक्षे शचे सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम पुरा संबंधी प्रेरणा आमी आमगेले मुख्य जावन आमगेले गुरु आशीर्वाद आसतना त्या हरे नामैव केवलम असल ते आमकां ताजे महत्व कळटा भक्ती म्हळ्यार आमगे पुरा रिलेशनशिपाक आमी कशी देवाल सेवेंतू उपयोग करूं येता तोच एक व्हड विशय तिन्ही श्लोकांत आमी पळयलो चारी श्लोकांतू निश्वासेन हि विश्वासः कडारूढो भविष्यति कीर्तनीयो मतो बाल्यात हरे नामैव केवलम म्हळ्यार केन्ना लास्ट टाइम श्वास घेता ते कसने ताजे सांगू जायना कडारूढो भविष्यति केन्ना म्हूण जाल्यार सांजपण दोकोनूच देवाल नामस्मरण करचें कोरका हरे नामैव केवलम म्हणून जाल्यार देवा केन्ना उडगासोर देवा केन्ना विसरू ना आणि ह्या पुरा करता देवाल नामस्मरण करता फाल्यां त्या देवाल नामस्मरण करची
समय मात्र न्ही आमकां एक अभ्यास जाल्यारी आमी विंगड इतर पुरा करची कार्तव्य आमगेलें त्या वेळी ताचे एक प्रभाव हरिनामाचो प्रभाव ते पुरा विंगड कार्यांतूय आसतलें म्हूण लास्ट सेशनांतू आमी हें पळयलें श्लोक हरी सदा वसेत् तत्र यत्र भागवत जनः गायन्ति भक्ती भावेन हरेर नामैव केवलम म्हळ्यार देव खंडित आसता खंय खंयची जाग्यार हरे सदा वसेत् तत्र खंय यत्र भागवत जना गायन्ति भक्ती भावेन म्हळ्यार खंय भक्ताल संगांतू पुरा भक्त होड भक्ती भावेनची तेव्हा तुगेल कीर्तीच गुणगान करता ती यत्र भागवत जना थंय खंडित आसा हरे नामैव केवलम म्हळ्यार तो आनीक एक विशेष आमी पळयलेलो की भक्ताल संघाच्या विशेषता महानतान तूं कळटा की आमी कितलेय स्वता जावन आमी कितलेय भक्ती केल्यारी आमी केन्ना संघांत आसता ती तेन्ना ते पुरा जनाल भक्तीचें ते जोडसून ताचे एक प्रभाव ताचे न देवाक ते आनीक एक भारी संतोष जावचो तसले विशय आनी केन्ना देवा संतोष जाल्यार ताका कोण ते उपासक आसा ती तांकां संतोष जावचे सहज सो तो एक विशय आमी पळयलो आयच्या श्लोकांत वचूं अहो दुःखम महादुःखम दुःखात दुःखतरम यतः काछार्थम विस्मृतम रत्नम हरे नामैव केवलम म्हळ्यार कसन दुःख कसन व्हड दुःख महादुःखम दुःखात दुःखतरम म्हळ्यार ह्या संवसाराचें कसन एक न्ही म्हळ्यार दुःख न्ही महादुःख न्ही दुःखात दुःखतरम म्हळ्यार त्या प्रकाराचें दुःख म्हूण आनी ते कसन तें एक व्हड दुर्भाग्य म्हळ्यार हें देवाल नामस्मरण एक रत्ना म्हणकेची म्हूण जाल्यार आमकां ताजें मूल्य गोत नातिल्ले निमित्त आमी ते काछार्थम म्हळ्यार ते हरिनामाचें तें मूल्य देवाल भक्तीचें मूल्य कळनातिल्ले निमित्त आमी ताजी व्हॅल्यू रेकग्नायज करनातिल्ले निमित्त एक रत्नाक सांगन एक काछार्थम सान एक कन्नडी कुडकसी म्हूण लेखल्यार ग्लासा कुडको म्हूण सी लेखल्यार तसल ती अवस्था जाता आमगेली म्हूण म्हळ्यार खंयच्या विशयान सांगतात पळय हें गुड आसा म्हूण म्हळ्यार लायक आसा हाजे गिना लायक बेटर आनी ताजे गिना लायक म्हळ्यार बेस्ट म्हूण आमी तशें सांगतात उतरां उलयतना भारी बेस्ट म्हूण तशी सांगतात आमी तशींच ताची उपरट पळयल्यार ऑपोजीट पळयल्यार हें तितलें लायक ना हें कांय लायक ना आनी आनीक एक म्हळ्यार हें इतलें वायट अशें कांय लायक ना म्हूण कॅटस्ट्रॉफी म्हळ्यार नाची म्हूण ताकाची व्हड पुरापशी दुर्भाग्य विशय म्हळ्यार देवाल भक्ती देवाल आध्यात्मिक विशयांत तूं देवाल नामस्मरण करचें कशें की एक भाग्य मेळना जाल्यार ताची मूल्य आमकां कळना मोल कळना आमकां आनी तें आमी रत्नाक काचा म्हणके करता ताजें की ना व्हड दुर्भाग्य ना म्हूण असो आतां आमी केन्ना भाग्या विशय उलयल्यार पुरा जनाल अर्थ भाग्य म्हळ्यार कसं चांग भाग्य म्हळ्यार कसं न्हय ताचे विंगड ताजे अर्थ काण घेतली ती कोणाक ಸ್ವಲ್ಪ जनाक निमगेल्यार चांग भाग्य म्हळ्यार कसं न्हय मस्त धन प्राप्त जाल्यार चांग भाग्य म्हूण सांगतलीं ती एक जना निमगेल्यार तुगेले खातीर चांग भाग्य म्हळ्यार कशें न्हय चांग बुद्धी मेळून मस्त शिक्षण जावचें साध्य आसल्यार तें आनी तसले एक अवकाश मेळ्ळ्यार तें चांग भाग्य म्हूण विंगड कोणाक आसल्यार न्ही बलिश्ट जावन घट्टी मुट्टी जावन म्हणटात पळय विंगड जना किना बलिश्ट जावचें तशी म्हाका एक चान्स मेळ्ळ्यार तें म्हगेले खातीर चांग भाग्य म्हूण कोणें अशें सांगतलें की म्हगेली चंदा यश आसूं का की 10 जनां मध्येंत राबल्यार कितले चंदा ह्या गेली म्हूण तशी कोणी सांगची म्हूण सांगल्यार हें तेन्ना म्हगेले भाग्य लायक आसतलें म्हूण म्हळ्यार कसं एक चांग भाग्य म्हूण पुरा जनाल जिवनांत तांगेली परिस्थिती लेखार ताजे अर्थ तांगेले खातीर विंगड आसतले चांग भाग्य म्हळ्यार कसं न्हय तशींच दुर्भाग्य ऑपोजीट पळयल्यार दुर्भाग्य म्हळ्यार विंगड जनाल खातीर विंगड अर्थ आसचे पुरो आतां कोणी एक डॉक्टर आसा म्हूण लेख्यांची एक सर्जन आसा ताणें लायक ऑपरेशन आनी करचें तागेले खातीर तागेले हाता पेट्ट पडल्यार तें तागेले खातीर व्हड दुर्भाग्य आसतलें कसलें की ताजेन तागेली व्याप्ती चलची न्हय सो त्या प्रकारार आमी पळयत की कसन भाग्य कसन दुर्भाग्य त्या विंगड जनाल खातीर विंगड अर्थ ताजो म्हूण म्हळ्यार एक विशय खंयच्या खातीर कोणाल खातीर म्हत्वाचो आसा कोणाल खातीर ते म्हणटात पळय ते जावूं का ते विंगड जनाल खातीर तितलें म्हत्वाचें न्हय आसचें पुरो आनी
अशी पळयत आमी कोण खंयच्यान एक विशयांत एक एक्सपर्ट्स असतात पळय. ते एक्सपर्ट म्हळ्यार खंयच्या कोणाल खंयच्या एक व्याप्ती आसा. डॉक्टर जावं, लॉयर जावं, खंयची व्याप्तींत करतात ही कसन तांगेलें एक जीवन करचें, जीवन चलोवचें कसन की एक असतात म्हणटा व्याप्ती म्हणटात पळय. की कसन तें मेन इम्पोर्टंट तांगेलें जिवनाचें भाग्य. तें तांकां करूं जायनातलें री. तें दुर्भाग्य म्हूण दिसचें पुरो. सो त्या प्रकारान आमी पळयता कशें जालें की व्याप्त करच्या खातीर कसन एक टॅलंट जावका. लॉयराक कशें कितें लॉयर उरलो चांग एक वागपटुत्व आसूं डॉक्टराक सर्जन आसल्या म्हणके आमी सांगल्यार ताका लायक कोण आसूं कोणी एक शिल्पी आसल्यार तागेले हातकला चांग आसूं तें तांकां करूं जायनातलें तांगेलें तें व्हड दुर्भाग्य म्हूण जातलें. म्हळ्यार तांगेली ती व्याप्ती तांकां करता आशिल्ली तेंच तांकां करूं जायना न्हू. सो त्या प्रकारार आमी पळयत. आणि ह्या संवसारा विशयांत आमी सांगतात पळय केन्ना एक अभिवृद्धी जावंक म्हूण, चांग जावंक म्हूण. म्हळ्यार अशी जनाक निमगेल्यार ते अभिवृद्धी म्हळ्यार कशें न्हय, म्हळ्यार आशिल्ल्या की ना एक व्हड घर जावका. आशिल्ल्या की ना कारनातलें कार जावका. कार आसल्यार आनीक एक व्हड कार जावका. सो त्या प्रकारार अभिवृद्धी म्हूण पळयता म्हूण. तो ह्या संवसारांत तूं कोणाक निमगेल्यार प्रोग्रेस कसो ना म्हूण. म्हळ्यार तुगेली प्रगती कशी जाली, अभिवृद्धी कशी जाली. म्हळ्यार कसन की आमगेलें ना आशिल्लें तें मेळ्ळ्यार अभिवृद्धी जाल्ली. मुखार सून चमकलींत आमी जिवनांत म्हूण दिसतलें म्हूण अशें सांगयता. जाल्यार हिची आध्यात्मीक जिवना दृश्टीन पळयल्यार आमगेलें ना आशिल्लें आमकां मेळटा ताजे की ना आध्यात्मीक दृश्टीन पळयल्यार आमगेलें कसन आसा तें आमकां जावका म्हूण दिसची बुद्धी पळय. तें तांतू आध्यात्मीक प्रगती जाता म्हूण. हाजे विशयार आमी एक एक 2 मिनीट ताचेर मना व्हरचो प्रयत्न करुया. संवसारांत तूं प्रगती म्हळ्यार कशें न्हय, कशें जाल्यार आमगेलें ना तें म्हाका जावका, तें मेळ्ळ्यार प्रगती जाली म्हूण. म्हळ्यार व्हड घर, व्हड कार कशें जावका ना आशिल्लें तें मेळ्ळ्यार आमगेली प्रगती जाली, अभिवृद्धी जाली म्हूण. जाल्यार आध्यात्मीक दृश्टीन उद्धार जावका, अभिवृद्धी जावका म्हळ्यार कशें न्हय, आमकां आशिल्ले विशयी आमगेलें तें आमकां जावका म्हूण तशी बुद्धी आसा पळय. ती बुद्धी आयल्यार तांतू तें भक्तींत मुखार सून वचचें येता म्हूण. कशें जालें की आध्यात्मीक दृश्टीन तूं आमकां प्रगती करता आमगेलो उद्धार जावका जाल्यार कशें न्हय, कसन जावका आमकां. आमी पुरांत आमी भक्तीच्या विशयान थोडे आमी आयकता आसतात केन्ना. आध्यात्मीक दृश्टीन प्रगती जावका जाल्यार कसन करता. देवाल एक नामस्मरण करचें भाग्य मेळटा. भक्ताल संघाचो कशें न्हय आयकुचें, कशें न्हय वाजोवचें तसलें एक भाग्य मेळटा. देवाल दर्शन घेवचें तसलें भाग्य मेळटा. हें पुरो आमगेलें आसा. सो आशिल्ले विशय आमकां केन्ना जावका म्हूण मना दिसता पळय, तेन्ना तें आध्यात्मीक दृश्टीन आमी मुखार सूं येता म्हूण. हेंच एक डिफरन्स संवसारा विशयांत प्रोग्रेस करचें, अभिवृद्धी जावचें आनी आध्यात्मीक दृश्टीन भक्तीन तूं मुखार सून वचचें तूं हेंच एक व्हड विशय, हेंच एक व्यत्यास, हेंच एक डिफरन्स म्हूण पळयत आमी. कसलें की आध्यात्मीक दृश्टीन तूं आमकां कसली ती मनोभावन आसता, की आमकां आशिल्ले विशयी आमकां जावका म्हूण दिसता. तेन्ना आमी संतोशार आसता ती म्हूण पळयता. कसं जालें की आ भक्तीन तूं मुखार सून वचचें म्हळ्यार कशें न्हय, आमी देवाल विंगड विशय आमगेल्या जिवनांत आनीकय ताजे विशीं आमी चिंतन करचें, आनीकय समय ताचेर घालचें. आमी केन्ना देवळां वता तीं, देवस्थानां वता तीं आनी ते श्री विग्रह देवाल मुखार राबता तीं, तेन्ना आमी नमस्कार करता तीं. उदंड नमस्कार करता तीं. चैतन्य महाप्रभून जगन्नाथपुरी गेलेले तेन्ना देवाल दर्शन घेतलें दिसता तांगेली बोध चुकून तांणी पडली खंय. देवाल दर्शन घेवन इतले तांकां संतोष जाल्लो की तांगेली बोध चुकलो आनी तांणी पडलीं ती म्हूण. सो तशी एक भावना आसता निजावन भक्तांक आमी देवाल दर्शन घेतना आमकां तसले कसले भावना येयचना. ताका आमी कांय नातल्यार साधक म्हळ्यार आमी बोध चुकन नातल्यार येडना, जाल्यार आमी नॉर्मली पांय पडटा की देवा तुगेले मुखार हांव पांय पडटा असो म्हूण. म्हळ्यार आमी देहाक तुगेले मुखार कांय न्ही म्हूण. म्हळ्यार त्या प्रकाराची एक ती भावना निजावन त्या व्हड भक्तान पळयल्यार तांणी बोध चुकून पडटा ती. जाल्यार आमगेली तशी तितली कांय भक्तींत निश्ठा ना, तितली कांय देवाल प्रीत ना की आमकां देवाल दर्शन पळोवन इतलो संतोश जाता. जाल्यार आमी आमगेली आशिल्ली भक्तीन आमी देवाक पडतात तो दंडवत करतात. त्या एक प्रकारान आमी पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो भक्तीन तूं केन्ना अ, हें आमी देवाल शरण वता ती तेन्ना हगूर पवित्र पावन जाता वता ती.
अशी नाही की व्हड भक्तालें कशें तांगेलें रहस्यमय विंगड कशें की सीक्रेट मंत्रस ना तांणी हरे कृष्ण महामंत्रस म्हणचे पुरा जन म्हणचे ह्यांची जाल्यार तांगेल विश्वासू निष्ठा देवाल वैरी प्रीती तांगेली इतलो आसता की तांकां ते देवाल मोल गोतस तांकां देवाल नामस्मरणाचें. सो त्यांचे विशय म्हळ्यार की आध्यात्मिक दृश्टीन तो आमी मुखार सून वचूं का, एडवान्स जावं का, जाल्यार ह्यांचे विशय की आमगेल्या आशिल विशयाक आमी मोल दिवचें म्हणून. आनी हे विशयांत आमी केन्ना आयकता ती, तेन्ना आमी आनीक पवित्र जाता ती आनी हे आमगेल हृदय केन्ना ते अभद्र आशिल्ले पुरा वचून आमी पवित्र जाता ती, तेन्ना ते देवाल नामस्मरणाचो विशय आमगेल मनांतू आनीकय ताजे विशय कळटा म्हूण. अहो दुःखम महादुःखम दुःखात दुःखतरम यतः म्हळ्यार इतलें व्हड हें दुर्भाग्य म्हूण की आमकां हे देवाल विशय, भक्ती विशय हाची मोल आमकां ताचें महत्व मना वचचें ना. अशींच कळ्ळ्यार वय ताचें निजळ जावन आमकां ताचें महत्व मना वचचें ना, की आमकां ताचे वयरी म्हणटात पळय ताचें होच एक व्हड विशय आमगेल्या जिवनांतू तशें तें मना वचता तशें आमकां जायना. तेंच व्हड दुर्भाग्य म्हूण. सो एक व्हड दुर्भाग्य म्हळ्यार कशें ना, सांगल्यार एक पक्कन एक कोणाले एक दुर्बळ आसतो आनी ताका खावचें पिवचें मेळना. तें दुर्भाग्य म्हूण सांगीत. जाल्यार ताजें कितें व्हड दुर्भाग्य कशें ना. सुरेश म्हळ्यार दुर्बळ आशिल्ले निमित ताका खावचें पिवचें मेळना तें एक दुर्भाग्य. दोनी विशय म्हळ्यार तागेलें आशिल्लें धन, जाल्यार तें धन पुरा गेल्लें. खंयची एक कारणान आशिल्लें धन पुरा गेल्लें आनी ताजे निमित्त म्हळ्यार कशें की ताणें कोर नासलें पुरो, की विंगड-विंगड खंयचे लॉटरीन दुड्ड घाल्ले, कशें एक विंगड-विंगड कार्यान दुड्ड घाल्लें, खंय तागेलें पुरा दुड्ड गेल्लें. सो तें ताजें कितें व्हड दुर्भाग्य. एकलो दुर्बळोची आनी तागेलें कांय ना जाल्यार आसून गेल्लें तें आनीकय दुर्भाग्य. मात पुरा पशी व्हड दुर्भाग्य म्हळ्यार पक्कने कोणाल्याक मस्त दुड्ड आसा जाल्यार तांणी विसरलीं ती तांगेलें दुड्ड आसा म्हूण. म्हळ्यार एक एग्जांपल दिल्यार खंयचे चार्डा खातीर तांगेले आवस पावसून मस्त दुड्ड दिला. जाल्यार तो विसरून गेला की तागेलें आतां मस्त दुड्ड आसा म्हणून आनी भायर एक दुर्बळपणान तूं तागेलें जीवन करता आसा. तें तर पुरा पशी व्हड दुर्भाग्य. आसूनय ताजें आसूनय ताजें महत्व गोतना, खंय आसा म्हूण गोतना म्हळ्यार ताजें कितें व्हड दुर्भाग्य ना म्हूण. सो हे तिनूय प्रकाराचें दुर्भाग्य आसा पळय, आसूनय ताजें महत्व गोतना आनी खंय आसा म्हूण गोतना तें पुरा पशी व्हड दुर्भाग्य म्हूण पळयता. सो आमगेल एक प्रकार म्हणटात पळय परिस्थिती ह्या प्रकाराची आसा म्हूण सांगीत. कसले की देव कृष्ण आमगेले आसा हरिनामा रुपारी आनी आमगेल्या पुरा जनाले ते अपॉर्च्युनिटी आसा, अवकाश आसा, अवसर आसा की आमी हाजे लाभ घेवं येता, नामस्मरण करूं येता आनी आमी खंय ना खंय आमी कोण नियमीत रुपारी हरिनामा जप करता ती आमी खंय ना खंय थोडे एक संतोषाचो अनुभव केला खंडितच जाल्यार आमी विसरतात ते, विसरतात. आनी विसरतात आमकां कशें जाता काछायाम म्हळ्यार तें हरिनामाचें रत्न विसोर न्हू आमी विंगड खंय की वता ती म्हूण. आतां कोणी एक सांज चेडूं व्हड रत्न आसल्यार ताका ताजें मोल गोतनासल्यार सांज चेडूं आसल्यार तो तें उडोवन खेळचें पुरो तें रत्ना ओटू कॅच खेळचें पुरो. ते नेल्यार घश्टुचें पुरो एकडे तेकड जाल्यार ताका कोणी सांगल्यार त्या चार्डाक न्हय तशें करूं नज म्हूण ताका भिश्टयल्यार हें व्हड रत्न हें अशी उडोवन खेळची वस्तू न्हय हो. तेन्ना तो चिक्के ताका महत्व दिवचें पुरो. मात तो सोच सांज चेडूं केन्ना चिक्के व्हड जाता, प्रायर येता, तेन्ना ताका कळटा की हें रत्नाचें मोल कशें ना म्हूण. तशींच त्या प्रकारार आमकां केन्ना आमी भक्तींतू तितलें आमगेलें एक ज्ञान ना, तितलें आमगेलें एक शास्त्राचे विशय गोतना तेन्ना आमी भक्ताल संघांतू परत रिपिटेडली केन्ना आयकता सुका हें रत्नाचें महत्व. तेन्ना आयकता आमी एक भक्तींत आमगेले एक प्रायर येतात म्हणटात पळय, भक्तींत आमी मुखारसून वताना संघांतू आनी कोण ते संघांतू भारी एक भक्तीन आमी हे विशय पुरा आयकतात, देवाल किर्त आयकता ती तेन्ना जें आमकां मोल हाचें महत्व आनीकय चड कळटा वतलें. ताकाची आमी केन्नाय आयकनातल्यार पळय देवाल विशय हें देवाल हरिनामाचें महत्व तेन्ना हरिनाम करचें म्हणटात पळय, एक प्रकाराचें म्हणटात पळय कशें न्ही हें कशी करचें म्हणटा बर्डन म्हणटात तशें म्हणटात पळय. एक आनीक एक इतलें सकस जिवनांत करचें हें आनीक एक म्हूण सांगता. म्हळ्यार आमी केन्ना आयकता राबूंक भक्तालांतू
हे देवाल हरिनामाचें महत्व न जे आमगेल मन हाजे विशयाचें हरिनामाचें महत्व आमकां तें मनांत व्हरनात. कितल्या वेळ नामस्मरण केल्यार वय स्वल्प काळान आमी भक्ताल संघांत नातल्या पळय ताचें महत्व आमगेल मनांत तें मन उण करता वतलें आनी तें आमकां एक बर्डनशी दिसतलें. नियमीत रुपार इतले वेळ कोरका हो आनीक जाय न्ही हें 1 घंटा हरिनाम कोरका म्हणून ट्राय केली वय जाल्यार आतां करूं जायना पूण एक प्रकार तशी एक म्हणटात पळय एक वजनशी जातलें मना वयर उखलचें इतलें म्हणून हें भक्ती कोरका हें इतलें पण नामस्मरण कोरका म्हणून. आतां कोणाक एक दृश्टांत आमी पळयत एक मना वस्त तसलो विशय पण एक दृश्टांत दिल्यार कोणाक सांगल्यार की हें एक 20 किलो वजन आसा म्हणून 20 किलो हें घेवन तूं चमकता राब म्हणून मस्त दूर तें व्हरता म्हणून तेन्ना सांगतली ती ना 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 हें इतलें वजन उखल म्हाका चमकुचें जायना 20 किलो जायना म्हणटा. मात होच विशय फकत अशें सांगल्यार ह्या बॅगान तूं 20 किलो आसा ताणें सांगलें न्हय ना ना म्हाका उखल वचचें जायना 20 किलो धरून खंय कितले दूर तें चमकूं येता हात दुखतलो म्हूण. मात तशींच त्या व्यक्तीक सांगल्यार हें 20 किलो आसा हें बॅगान तूं 20 किलो भांगर आसा आनी हें 20 किलो भांगर आसा आनी तूं कितले किलोमीटर चमकत पळय 1 किलोमीटर चमकल्यार 1 किलो भांगर 2 किलोमीटर चमकल्यार 2 किलोमीटर भांगर 2 किलोमीटर 2 भांगर तेन्ना त्या मनशान कोण व्यक्तीन भावन कुडले म्हणटात पळय चेंज जातलें भांगर जाल्यार सो अशी न्हय की वजन उण जालें सुरेश सांगताना 20 किलोच आशिल्लें तेन्ना कसन सांगलें की हात दुखता उखलू जायना कशी घेवन वचचें म्हूण जाल्यार तोच विशय 20 किलो भांगर म्हणले सुद्दां आमगेल भावना 20 किलो भांगर 1 किलोमीटर चमकल्यार 1 किलो म्हळ्यार कुडले आमगेल भावन चेंज जाता. तशें जाल्यार की आमी ताचे विशय आमकां मोल कळनात सुरे तें वजनशी दिसता आशिल्लें 20 किलो वजन म्हूण जाल्यार ते 20 किलो भांगर म्हणले सुद्दां आमकां ताचे विशय कसन की एक मोल कळ्ळें म्हूण. तशींच त्या प्रकाराची आमी केन्ना विशय आसा पळय एप्रिशिएट करता ती तेन्ना आमी कसं करचे विशय पळय भक्तीन तूं 1 घंटो जप कोरकावय इतलें अनुश्ठान कोरकावय इतलें पारायण कोरकावय हें पुराय एक बर्डन दिसना कसं जाल्यार की आमकां ताचे विशय मोल कळटा आनी ते केन्ना ताचे विशय मोल कळटा तेन्ना आमी ते घेवन वचचें मुखारसून कसं की आमकां तें मना आसा म्हत्व ताचें मोल कळना आमकां की हाजेन आमगेलें एक बरें जातलें जिवनांत आमगेलें आत्मोद्धार जातलो तेन्ना तें आमी तें बर्डन कॅरी करचें आमी खुशेर करतात कशें 20 किलो भांगर उखल म्हळ्यार कोणाक हात दुख आसना जाय उखलता ती म्हूण जाल्यार अशी विंगडकनच्यो वस्तू असल्यार 20 किलो म्हळ्यार ना ना हात दुखता म्हाका उखलची कशी म्हूण ताकाच खंयचे विशयाचें मोल कळल्यार आमगेल भावना त्याच विशया खातीर म्हणटात पळय आमी विंगड दृश्टिकोनान पळयतात ती सो त्याच एक प्रकारारी तें एक आमी खंयचे विशयाक मोल कळ्ळे सुद्दां आमी तांतू आनीक एक ताचें म्हत्व कळ्ळे सुद्दां आमी तें मुखारसून व्हरता ती म्हूण कसं जाल्यार की आतां कितले की वेळ म्हणटात पळय आमी जप करता आसूं का मुखार सरता आसूं का तांतू जाल्यार हिची खाली साधक जावन आसतना आमी वय इतले अमूक समय जाल्यार मस्त जेन्ना आमी हरिनामाचें जप करता आसत हरे कृष्ण महामंत्राचें 108 पंथा कोणी 1 पंथा करचें पुरो कोणी 2 राउंड करचें पुरो मस्त जेन्ना ते साधकांत कोण सिरियस आसा ती तांकां 16 पंथा राउंड कोरका म्हूण 16 पंथा 108 नामस्मरण कोरका म्हूण सांगता ती सो तांतू एक वरचे विशय म्हळ्यार खाली ते एक नंबर इम्पॉर्टंट न्ही हे 16 पंथा केल्लें 16 राउंड केल्लें 18 राउंड केल्लें ते साधक रुपार आसतना आमी कसं एक नियमीत रुपार कोरका वय जाल्यार आनीक एक विशय म्हळ्यार खंयची भावना करता ती ते क्वॉलिटी कसन आसा त्या वेळी इम्पॉर्टंट म्हूण कसं जाल्यार की आमी केन्ना एक नियमीत रुपार इतले वेळ करता ती म्हूण एक म्हणटात पळय निश्चय केल्यार आणि आनीक मुखारसून चड कोरका म्हूण 4 राउंड केल्यार 6 राउंड कोरका 6 राउंड करतना 8 केल्यार 16 राउंड कोरका तशी म्हूण ते एक निश्चय धरल्यार तेन्ना आमी इतले वेळ ते आमकां गोत आसा 1 घंटे की 2 घंटे की आमी नामस्मरण करतात एक जाग्यार बैसून आमी करता आसत म्हूण तेन्ना आमी कोणाल्या मनांत दिसतलें की इतलें करूं का न्हय तेन्ना ते टायम कसो जाल्यार वेस्ट कोरता चांग रुपार हरिनाम करया म्हूण तशी ताका नियमीत रुपार करतना आमी टायम कमिटमेंट ऑलरेडी दिला तेन्ना एक पंथा टायम कमिटमेंट दिल्यार ते क्वॉलिटी कमिटमेंट दिवचें इजी जाता कसं जाल्यार की अशी कोणी आमी अशी सकाळ उठून अशी लेखना ती आज टायम मस्त वेस्ट कोरता हांवें म्हूण मस्त टायम नवे नवे विशय सोदूंक हांव कशी टायम वेस्ट करूं येता म्हूण तशी कोणी लेखना ती
ताका आमी केन्ना खंयचे विशयाक अमूक टायम दिता ती म्हूण आमी डिसिजन घेता ती ते निश्चय करता ती ना इतले पर्यंत हांव देवाल नामस्मरण करता म्हूण ते कमिटमेंट आसता तेन्ना ते कमिटमेंट चांग रुपार युटिलायज करचें ते क्वॉलिटी ते ऑटोमॅटिकली भावना ओवर अ पिरियड येतले म्हूण आमी पळयता. सो कोणाक खंयच्या विशयार ते म्हत्व आसता त्या विशयार चड मन आसता म्हूण सांगयता. कोण एक व्हड क्रिकेट फॅन आसल्यार तागेले खातीर हे नाम जपाचें न्ही कसं तितलें म्हत्व ना. तो 8 घंटे क्रिकेट पळोवन बसच्या पुरो. जाल्यार अर्द घंटे देवालें नामस्मरण कर म्हळ्यार ताका ती रूच अशी आसना. आणि आनीक एक विशय म्हळ्यार ह्या संवसाराचे विशय अशे आसता, की आमी अशी कसं भक्तींत मुखारसून वतना अशी मन आमगेली अशी सांगना की कोर नाका म्हूण. ना गीताच पारायण, देवाल नामस्मरण मन अशी सांगना कोर नाका म्हूण. सुऱ्या विंगड विशय करी मागीर विंगड पुरा भक्ती विशय मागीर केल्ले अशे. तशी मन आमकां सांगता म्हूण. म्हळ्यार आमगेली भक्ती विशय आसता पळय, मन आमगेलें ना म्हणा जाल्यार प्रायोरिटी तोगू वता. नंबर 1 न्ही, नंबर 2 न्ही, नंबर 3 न्ही, नंबर 10 न्ही, मागीर प्रायोरिटी नंबर 15 जाता. हगूर तोगू वचून. सो त्या प्रकारारी आमी पळयता. सो हगूर आमी आमगेले प्रयत्न करताना आमी केन्ना की निश्चय केला देवालें नामस्मरण करचें आसची म्हणून तेन्ना आमी तांतू क्वॉलिटी कशी इम्प्रूव करूं येता ताचेरी चिके मन दवरूं म्हणून. कसं जालें की देवालें नामस्मरण हरी नाम करताना ते ध्वनी आसा पळय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तें एक म्हणटात पळय पॉयंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आसता की हे मनांत हें मनावून हें नामस्मरण कोरता म्हणून. आनी केन्ना आमी तें देवालें नामस्मरण आनी तें देवान तें एक हरिनामाचें तें सान्निध्य तें आमी मना व्हरून तें करता तेन्ना ती देवालें त्या देवाल सान्निध्याचे अनुभव आमकां जाता म्हूण तशें सांगिल्लें आसा. जाल्यारीची आमी पळयता केन्ना एक जपा बसताना फुडलें आमगेलें मन हेकड तेकड वता. आमी लेखच्या पुरो ती निश्चय करच्या पुरो ती बसताना की हां आतां हांव चांग रुपार एक जाग्यार बसून जप करता और चांग रुपार नेक्स्ट जाल्यार सूर केले सुद्दां फुडलें आमगेलें मन खंय वता. कसं उडगास येवचें सूर जाता आमकां. ताकाची एक अशी टिप करूं येता की एक कॉन्सन्ट्रेशनाचे पॉयंट म्हळ्यार हरे कृष्ण मंत्र आमगेलें. जाल्यार आमी अशे जाग्यार बसता ती और कोण वॉकिंग कोण करता ती असल जाग्यार आसता ती खंय आमगेलें मन विंगड कडेन घेतल्यार देवाले विशयची आमकां दिसता तेन्ना आमी मन आपास हाड येता म्हूण. म्हळ्यार प्रकार फॉर एग्जांपल आमी देवाल फोटो येद्रा बसल्यार और हांव पर्सनली एक देवाल हरे कृष्ण महामंत्राचे प्रिंट आवट येद्रा दवरता. म्हळ्यार आमगेलें मन नामस्मरण करता दूर आसतना तेका संख्या आमकां येद्रा असल वस्तू दिसूंका खंयच्यान आमकां देवालो उडगास येवका. देवाल उडगास तेन्ना मन हेकड तेकड गेल्यार आमी खंयच्या देवाल विशय पळयता ते दोळ ओपन करताना तेन्ना आमकां अपास उडगास येता. हांव कसले जप करूं बसला देवाल प्रिती खातीर म्हूण. तो असल स्थानार बसून असल वातावरणांत आसल्यार की मन हेकड तेकड वचचें म्हळ्यार तें खंडिताची. अर्जुनान सांगलां म्हळ्यार आमगेले विशय आमी खंय म्हणटात पळय आमी कांय न्ही. अर्जुनान चंचल है मन कृष्णा म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आमी देवाल नामस्मरण करता मनान हेकड तेकड वच तर तें खंडित जागतलेंची. तें साधक जावन आमी प्रयत्न करता भारी कश्ट. जाल्यार आमी असल वातावरणांत बसता ती देवाल फोटो मुखार जावं देवाले हरिनामाचे प्रिंट आवट जावं येद्रा दवरून और असल खंय बसता ती खंय आमगेलें मन हेकड तेकड गेल्यार वय तो विशय आमी दोळ ओपन करता आमकां विशय कसो दिसता पळय ताजेन आमकां देवालो आपास उडगास येवच तसल कसले विशय आसल्यार तेन्ना आमी मनाक आपास ते देवाल ओट्टू कनेक्ट करूं येता म्हूण सांगयता. म्हळ्यार असल विशय पुरा दवरका आमगेल्या वातावरणांतू खंयच्यान आमकां देवाल महिमा देवाल कीर्ती देवाल नामस्मरणाचें महत्व तें आमकां उडगास दिता ताजे निमित्त. ते तसल वातावरणांत आसल्यार आमी देवाल नामस्मरण आनीकय चांग रुपार करूं येता म्हूण. कसले कृष्ण म्हळ्यार आकर्शीत आसता तो. जाल्यार आमी आमगेल मनाक तें महत्व गोतनातिल निमित्त काचार्थम यह रत्न म्हळ्यार रत्नाकय कन्नडी कांच्या कुडक्या मणकेची तशी करतलीं ती आनी तें रत्नाक आमकां ताचें महत्व आमगेलें मना वच्चें आसना म्हूण सांगिल्लें आसा. सो केन्ना आमी भारी विश्वासान निश्ठेनाची प्रयत्न करता ती देवाल नामस्मरण आयकुच्याक आनी चांग क्वॉलिटीन करच्याक म्हळ्यार चांग रुपार करचें ट्राय करता ती
क्वांटिटी मात्र नहीं, 1 राउंड 2 राउंड क्वांटिटी मात्र नहीं, मग चांग रुपार ते क्वालिटी वयरी ताची इम्पॉर्टन्स दिवन चांग रुपार करू ट्राय करता ती, तेन्ना तें ताचें आमकां अनुभव, ताचें सानिध्य आनी ताचे अनुभव येतलो म्हूण खंडीत. एक दृश्टांताक आमी एक पक्कने कोणाक व्यक्तीक आमगेले घडकड आपयल्यार म्हूण लेख्या आनी तो आयलो, आमगेले घडकड आयलो, तुमी आपयले म्हूण तो घडकड येवन पावलो तुमगेले आनी ताण येवन तुमगेले घरा बस दिता, तुमी ताका पळयना ती, तुमगेलें कशें की काम करता आसत ती हेकड तेकड, तो व्यक्ती लेखतलो म्हाका इतले दूर दोखून आपयलो आनी हांव घडकड येवन तुमगेले बसला, म्हाका पळयना तुवें, हेकड वता तेकड वता, तागेले उलयना ती, तेन्ना ते व्यक्ती कसन फील जातलें, म्हाका आपयलें कशें लाका म्हणून. तुमगेले टायम नाशिल्ले जाल्यार म्हगेलो ಒಟ್ಟು उलोवचे खातीर, म्हगेलो ಒಟ್ಟು कसनेपुणी एक म्हणटात पळय प्रितीन कसनेपुणी एक 2 उतर उलोवचें की कशें करता टायम नाशिल्ले जाल्यार आपयल कशें जाल्यार म्हाका, हांव घडकड येवन बसला तुमगेलें आनी तुमी तुमगेलें काम करता आसत ती, तेन्ना कोणी व्यक्ती येतलो. तशींच आमी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाना देवा आपयता आसत ती, हरे कृष्णा म्हूण आनी देवान आपोवन देवान आयले चित्ता आमगेलें मन हेकड तेकड आमी आमगेलें काम करता आसल्यार देवा काही दिसतलें न्हू म्हाका आपयल कशें जाल्यार म्हणून. सो त्या प्रकाराची एक भावना आमी हे मना वरचीत आसलो विशय आसा म्हूण सांगिल्लें. आनी आयच्या दिसाचें एक लास्ट पॉयंट म्हळ्यार हें करूं येता की हळू भक्तान सांगचें आसा की आमी सिन्सियरली चॅन्ट करता, सिरियसली करता आनी कसने एक तांतू एक कसने एक विशय जावं का म्हूण त्या प्रकार अल्टिरियर मोटिवेशनाचें म्हूण सिन्सियरली, सिरियसली एंड विदाउट अल्टिरियर मोटिव असल भावनेन आमी केन्ना नामस्मरण करता ती, त्या एक आचार्य जेन्ना सांगता ती की अशी करका म्हूण. कितले नामस्मरण करचें जाता तें व्हड विशय, जाल्यार आयच्या काळान प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें की कोणाक साध्य आसा तांणी 16 राउंड जप करका म्हूण. आनी तें एक इस्कॉनाचो एक भक्त आशिल्लो, अमेरिकन आर्मींत आशिल्लो तो, सैन्यांत तो अमेरिकन सैन्यांत आशिल्लो, तागेलें नांव पार्थसारथी दास. ताका तें आर्मी जॉब म्हळ्यार भारी कश्ट आशिल्लें, केन्ना खंय युद्ध न्ही जाल्यार वचूंक ना, जाल्यार तागेले गुरून ताका सांगलें की ना तुगेलें कशें की एक कार्य मेळिल्लें आसा तें सोडनाका, जॉब सोडनाका म्हूण, तुगेली भक्ती करता राव जाल्यार तुगेलें तें कशें कर्तव्य आसा तें सैन्यांत जावन तें सोडनाका म्हूण. एक टायम अशी जाल्लें की ताणें हें 1990साची खबर ही अशी जाल्लें की ताका तेन्ना इराका वॉर जाल्लें, अमेरिकाचें आनी इराकाचें युद्ध जाल्लें, तेन्ना ताका इराका पेटयलें तें भक्ताक, तो सैन्यांत आशिल्लो आनी थंय तो म्हणटा की ताणें केन्नाय जप करचें आशिल्लें जाल्यार ते युद्धाचे परिस्थितीन तो म्हणटा इतले मनस्पूर्वक हांव जप केला कसले की तो युद्धा परिस्थिती अशी आसता की केन्ना कशें जाता म्हूण कळना न्हू. तेन्ना तो सांगता एकदम भारी मनस्पूर्वक हांव ते जप केलेलो आसता तेन्ना म्हूण. आनी ताणें मस्त सगळें आर्टिकल्स बरयलेलें आसा, बॅटल फील्ड भजन म्हूण, म्हळ्यार कशी ते युद्धा काळार ताणें कशें कीर्तन केलेलें म्हूण. आनी ताणें सांगिल्लें की हांव इतले काळ देखून जप करता आशिल्लो जाल्यार देवाल नामस्मरण आसता महत्व हांव ते युद्धा भाग घेतना म्हाका ताचे कळ्ळें विशय म्हूण. ताची पयशी फूड ताची इम्पॉर्टन्स म्हाका मना वचचें न्ही म्हूण. आनी तो ते नॉर्मल सैनीकय न्हय आशिल्लो, तो एक प्लटूनाचो लिडर आशिल्लो, म्हळ्यार एक सान ग्रूप आसत पळय सैन्याचे ताचे तो लिडर आशिल्लो. आनी तांणी ताका निमगूच आशिल्लें की पार्थसारथी प्रभूक की आमी पुराय ह्या युद्ध आसतना आमगेलें मन इतलें विचलीत आसता, भंय आसता, जाल्यार तूं इतलो शांत कशें आसा म्हूण. तेन्ना ताणें तागेले अमेरिकन जन आसत पळय सैन्यांत आशिल्ले तांकां सांगलें की हांव हें हरे कृष्ण महामंत्र जप करता, ताका म्हगेलें मन संतोशार आसता हांव केन्ना म्हणून. युद्ध आसल्यार वय हांव संतोशार आसता. तेन्ना ताका तागेले गुरून सांगिल्लें तें वचन मना गेलें की म्हळ्यार हें सेवे खातीर म्हगेले गुरून सांगिल्लें दिसता म्हाका की जॉब सोडनाका म्हणून. कसले आयच्या काळान तूं ह्या युद्धा वेळार इतले सकट अमेरिकन सोल्जर्स हांव सांगिल्ले विशय आयकता ती म्हणून. आनी मस्त सकट तें युद्धांत तूं ते कॅम्प आसता न्हू सैनीक जनान रावचे, ते मस्त सकट मनोरंजना खातीर सांजवेळ कार्य जातात की म्हळ्यार एक पंता दिवसा वेळार युद्ध समाप्त जालें सुद्दां सांजवेळचे पुरा कडेन तांणी मनोरंजनाचें कार्य करतात ते कॅम्पांत. तेन्ना हाणें भजन कीर्तन आनी करचें आशिल्लें आनी मस्त जन तागेलें भजन कीर्तनान तूं येता आशिल्लीं, ताका ताणें तें तागेलें तें लायफाच्या पार्टाक बॅटल फील्ड भजन म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार तागेलें भक्ताल आशिल्लें आनी तांणी युद्धा वताना ताणें पुराय जाणांक मागता थोडें गंगाजल घालचें आनी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया आमी अमेरिकन सैनिकांनी मना व्हरचें तशें आसा.
गंगा जल तांगेल मात करगालची के आणि युद्धावची पशी पुढे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आणि युद्धावची के म्हळ्यार त्या प्रकाराचे म्हणून असो आमगेल परिस्थिती तशी कसं नाही ना की आम्ही आज सांजवाळ युद्ध आवचू का फाल्यां सकाळी युद्ध आवचू का तसेल काय आमगेल परिस्थिती ना जाल्यार ते युद्धा परिस्थिती येऊ का म्हूण ना देवाल नामस्मरणा महत्व करचे खातीर चांग जी करता जीवन चलता आसतना आमी ताचें महत्व मनावरच तशें आसा म्हूण भागवतमाचे हे श्लोक आसा की देवाक पुरापशी प्रीती कसं नाही भक्तीन तू सवय पुंसाम परव धर्मो यतो भक्ती अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धती म्हणून म्हणजे भक्तींच कसं विषय अहैतुकी अप्रतिहता म्हळ्यार देवाक असेल ते एक हे श्रेष्ठ जावन असेल धर्म म्हणून सवय पुंसा परो धर्म कसं नाही देवाल भक्ती अदोक्षाक भक्ती म्हणून जाल्यार पुरापशी संतोष पावस तशी आमकां केन्ना आसता ती भक्ती ययात्मा आमकां केन्ना पुरापशी संतोष जाता अहैतुकी अप्रतिहता म्हळ्यार कसं नाही कारण नातिले आमी केन्ना देवाल भक्ती करतात पळय कसं नाही मन आतले देवा म्हाका हें जावं का म्हाका तें जावं का अशी कसं नाही मन ना जाल्यारय आमी भक्ती करता ती अहैतुकी अप्रतिहता तेन्ना ययात्मा सुप्रसिद्धती सो ह्या एक ह्या श्लोका विशीं आमी असलो 4-5 विशय हाजे पळयलेलो आसा एक 5 मिनिटां खातीर रिकॅप करता मागीर आमी देवालें एक राउंड जप आमी करुया सो आमी आज ही सूर केलेलें डिस्कशन आयची श्लोका वयरी अहो दुःखम महादुःखम दुःखात दुःखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम म्हळ्यार आमी पळयलेलें की भाग्य आनी दुर्भाग्य म्हळ्यार विंगड विंगड जनाल खातीर विंगड विंगड ताचे अर्थ आसता कोणाले खातीर कसं अर्थ कोणाले खातीर कसं अर्थ आसता पुरो कशें आमी एक एग्जांपल पळयलें की एक सर्जन आसल्यार तागेल हाता कसं नाही जाल्यार त्यागेल खातीर ताजे की ना व्हड विशय दुर्भाग्य ना कसले की ते व्याप्तीन ताका हात जावूकाची तशींच आमी पळयलें त्या भाग्या खातीर विंगड विंगड विशय आनी मागीर आमी पळयलें की आध्यात्मीक प्रगती उन्नती आनी ह्या संवसारा जावची प्रगती आनी उन्नतीन कशें एक व्यत्यय आसूं कशें डिफरन्स आसा आध्यात्मिक संवसारांच्या विशयांत प्रगती उन्नती म्हळ्यार आमकां कशें जाव का मनान तूं ते आमकां मेळ्ळे दिसता आमकां खुशी जाता तांतू आमी लेखतात की प्रगती जाली म्हणून व्हड घर जाल्लें व्हड कार जाल्लें और कशें की एक विद्यान तूं ह्या विशय ह्या संवसारा विशय कशें की विद्या प्राप्त जाली तेन्ना आमी संपन्न जाल्यार कशें की जावक आशिल्लें मेळ्ळ्यार तें भाग्य म्हूण लेखतात जाल्यार आध्यात्मीक दृश्टीरी प्रगती उन्नती म्हळ्यार कसं आमगेल्या आशिल्ल वस्तू आमकां केन्ना जावका म्हूण दिसता तेन्ना आमी आध्यात्मीक प्रगती करूं येता म्हूण कसं की देवाल नामस्मरण करचें तें भाग्य भक्ती करची भाग्य भक्ताल संगांत भाग्य हें पुरो आमगेल्या ऑलरेडी आसा आशिल्ल वस्तू केन्ना आमकां जावका म्हूण दिसता पळय तेन्ना आमी तें आध्यात्मीक प्रगती करूं येता म्हूण मागीर आनीक एक विशय पळयलो म्हळ्यार आमी कसन पुरापशी व्हड दुर्भाग्य म्हळ्यार आमी तें एक एग्जांपल पळयलें कोणाले एक चार्डाले मस्त दुड्ड आसता तागेले हावस बापूसून दवरला तागेले खातीर जाल्यार तो विसरून गेलो ताचे की ना कसं व्हड दुर्भाग्य ना म्हूण तशींच हें देवाल भक्ती करचें देवाल हरिनामाक कीर्तनाचें देवाल नामस्मरण करचें रत्न आमगेल्या पुराजनाले आसा जाल्यार आमी विसरून गेल्लीं ती म्हणून तें काचार्थम म्हळ्यार आमी तें विसरलीं ती आनी आमी हो एक विशय आयकलो की नियमीत रुपार आमी भक्ताले तें आयकत सत्संगान केन्ना आयकता आसता ती तेन्ना आमकां तें हरिनामाचे विशय महत्वा विशय आमकां कळटा म्हूण म्हणजे तें महत्व नासल्यार आमगेलें मन म्हणटात पळय तें हगूर हगूर डिवॅल्यू करता देवाल नामस्मरण भक्तीचें आमकां तें कशें की एक नॉर्मल दिसता ताचें आमी मोल ताका कितलें म्हूण दिसना आनी एक पण मोल दिसना वय एक बर्डन्सी दिसता आनीक पण इतलें पारायण करूं असवें आनीक इतलें वर लावें इतलें आनीक राउंड जप करची वर लावें म्हणून आमकां तें बर्डन्सी दिसता म्हूण कसलें की आमकां तें महत्व कळ्ळी आनी तें महत्व कळ्ळी म्हळ्यार आमी तें सत्संगांतू तें देवाल नामस्मरणाचें महत्व आयकना ती तेन्ना आमकां तें महत्व मना वचना तें आमी एक दृश्टांत पळयलें की कोणाक 20 किलो उक्कळी म्हूण सांगल्यार तो सांगतलो ना हात दुखता इतलें वजन कोण उखलचें हें उखळ ना म्हाका जायना म्हूण मात तोच विशय आमी सांगल्यार हें 20 किलो भांगर आसा गोल्ड आसा उखळूं जात्रा म्हणून खुशेर उखळटलीं ती भांगर नव्हतें म्हूण तशींच हें कशें की एक प्रयास करता प्रयत्न करता आमी भक्तींतू नियमीत रुपार हरिनाम करचें केन्ना आमकां ताचें महत्व मन आवडटा तेन्ना आमी ते खुशेर तो वस्तू करतलीं ती म्हूण खंडीत
मागीर आनीक एक पॉइंट पडलें की खाली एक नंबर मात न्ही की आमी इतले राउंड केले जाल्यार आमी ताचें क्वॉलिटी वयरी म्हत्व दिवपा म्हूण कशें जालें की तें देवाल सान्निध्य आमी केन्ना अनुभव करता ती की ज्या रुपार आमी ते हरिनामाचे विशय आयकतलीं ती तेन्ना आमकां तें म्हत्व कळटा म्हूण आनी ताचे खातीर आमी अशी वातावरणांत केन्ना जप करता ती काही हेकड तेकड मन गेल्यार आमकां देवाल विशय उडगास येता म्हळ्यार आमी संक्षिप्त रुपार डिस्कस करता देवाल फोटो येद्रा बसलीं ती और देवा फळे येद्रा आमी बसता ती जप करचेक और अशी कडेन चमकता ती काही पुरा कडेन देवाल फोटो असो हरे कृष्ण महामंत्राचो प्रिंट आउट असो केन्ना आमगेलें मन हरे कृष्ण मंत्रा वयरी ना जाल्यार आमी असल कसल विशय पळयता ती ते पळयल सुद्दां आमकां आपास देवाल उडगास येवता तेन्ना आमी आपास मन त्या जपा वयर करतलीं तो असल वातावरणांत असल्यार अशी प्रयत्न केल्यार तेन्ना आमगेले ते क्वॉलिटी जपाचे आनीकय इम्प्रूव जातलें म्हूण सांगिल्लें सो तेन्ना आमकां विश्वास येतलो आनी आमी हगूर हगूर तातूंत मुखार सरन वतलीं ती म्हूण आनी लास्ट पॉयंट आमी हें केलें आमी तें भक्ताल विशय पळयलें की तो युध्दांत आशिल्लो तेन्ना ताका तें हरिनामाचें म्हत्व आनीकय कळ्ळें तागेलें गुरूल वचन ताका ताचें म्हत्व आनीकय मना गेलो जाल्यार आमी व्हड कशें आमी युध्दांनी वचनात कशें व्हड कश्टांतू आमकां ताचें म्हत्व कळका म्हूण ना साधारण जावन जीवन चांग रुपार चलतना आमी ताचें म्हत्व दिवेत ताका तें चांग रुपार करीत कसं जालें की आमी ते श्लोक पळयले भागवतमाचे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध ती म्हूण तें चांग रुपारी कसं आमगेलें कारण नातील केन्ना आमी एक जप करता ती देवा कसं आमगेलें अल्टिरियर मोटीव नातील आमी केन्ना जप करता ती ताची न ययात्मा सुप्रसिद्ध ती तांणी जाता सो आमी पुरा जनांनो तुमी न्हू आयची सत्संगा भाग घेलेलो आसा आतां एक नेक्स्ट 10 मिनिट्स 108 पंथा केन्ना ह्या सेशनाक कळ्ळें म्हणजे 108 पंथ आमी हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करूया मागीर लास्ट जारी कंक्लूजन हरे कृष्ण कसं उलयलें तू चूक जाल्यार तुम्ही क्षमापण करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे मैं आज सेशन अच्छा है कंक्लूजन को हरे कृष्ण हरे कृष्ण सकड़ भक्त वृंदांक दंडवत प्रणाम। आवाज पड़ता इसकी सकड़ांक सकड़ांक हार्दिक दीपावली हे प्रभूजीन सांगितलें म्हणके हें आमगेलें सौभाग्य की तुमी हे दीपावली दिवसांत वरी सांजवाळा विंगड पुरा काम सोडून तुमी आमकां तुमगेलें मन तुमगेलें आचरण आनी तुमगेली भक्ती एकल्याकार आमकां दिता आसाची 1 घंटो सो आमगेलें एक व्हड भाग्य आज दुर्भाग्य आनी भाग्य विशय प्रभुजीन सांगिल्लें आसा सो इट इज अवर बेस्ट भाग्य की तुमगेली प्रस्तुती दिलेली आसा तुमी तातूंत कळटा तुमकां कितलें एक देवाल वयरी आनी संगती वयर एक प्रीत आसा म्हणून भक्त संगती वयरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज तीसुకొని వచ్చిన ఇలా మిలగి గిరల అంగల తీసుకొని ఈ బిల్డింగ్ అన్ని కంతు केला बारेला ऐकून का थई एक राउंड मोणा इले थई थई म्हणता ना एक राउंड कोरनो घर लाकेशी 2 राउंड झाला थई वचून 1 राउंड कोरनो तेवना तंगाय 2 राउंड झाला रियली ग्रेट बारेला खुश झाले थई पुरा देवस्थान कसं जा चमकले लाईक दिस रियली ग्रेट रियली आई फेल्ट व्हेरी हॅपी आम्ही दोघे वचून नाही जावे आम्ही लागी असा चंद नवे बिल्डिंग केला बारेला ऐकून केला त्याच्याला मी ते सगळं म्हणू का सगळं लायक झालं आरती सगळं पळेल रे पुरा संतोष अरे आज आईचे दिस भारी लायक जाऊन गेला
तशें तुमकां दोगांय पळोवन एक भारी खूश जालें प्रभूजी काय राधिका माताजी काय एक सौभाग्य आयच्या दिसान तुमी सेकंड मेळ्ळाले हेमा पै माताजी पुराजाने मेळ्ळी पळय पुराजाने दिसता ती आजीच्या आंग दिसान सेकंडान मेळता आनी खुशी जाता आमी शेअर केलें म्हणजे जाल्यार आमगेले फिलिंग्स रियली आय फेल्ट व्हेरी हॅपी एंड टच माय हार्ट रियली आमी इस्कॉनान थंय वचून थंय बसून आमी कोरनो पुरा म्हणटाना मागीर बाकी देवस्थानाकय वचून सेकंड म्हणटाना रियली वी हॅड व्हेरी नायस टायम विदाउट एनी चेड कसले टायर्ड जायना तिले वचून चंपून गेल्यार ती काय खुशी जालें रियली आतां तुमकां दोगां पळोवन आनीक खूश जालें हरी भारी बोल. संतोष रियली प्रभूजी ऐकून खुशी जालें ताचे वयर तुमी दोगांकय पळोवन आनीकय खूश जालें रियली सुमार दीस जाले पळय आतां हें करना हांवें आतां तुमगेले दामता मी तुज्या चेड आतां फुल्ल टेन्शन दिता ना आयच्या दिसान तूं लायक करून टेन्शन दिवचें काय जाल्यार कांय प्रॉब्लेम येना म्हाका फिजिकली और मेंटली आय एम सो मच हॅपी and it is because of thanks to you all your company सगळेजण तुम्ही भारी एक नमुने अटॅचमेंट दाखयतात प्रीत दाखयतात विश्वास दाखयतात असले भक्त डिवोटीसा मध्ये एक आम्ही हे करताना ಒಟ್ಟು म्हणताना चॅन्टिंग करताना आय फील सो हॅपी अँड इलेटेड रादर इन माय भारी खुश झाले थँक्यू राधिका माताजी तुमको पळोवन भारी खुश झाले हरे कृष्णा श्यामला माताजी हरी बोल. पुराजना पळोवन खुशी जाला तशें न्ही प्रभूजी कशें जालें ना आनी केन्ना आयतार तांकां एक पळोवचें आसा पळय आयकुचें आसता तुमकां सकट जाल्यार पळोवन आज खुशी जाली म्हाका देवस्थाना वचून आयली मी ती आय रियली फेल्ट व्हेरी हॅपी धन्यवाद सकडाक थँक्यू पूर्वक सकडाक एक संतोष वांटून घेता थँक्यू श्यामला माताजी तुमगेले एक मना विषय तुम्ही व्यक्त केलेला जी की तुम्ही देवस्थाना वचून देवा प्रितीन पळोवन येवन निमित्त तुमकां आमकां पळयलें ते प्रीत अनुभव जालेले आसा बिकॉज तुम्ही देवस्थाना वचून आयलीच आनी ते म्हणटा अहैतुकी अप्रतिहता प्रभुजीन सांगलें म्हणके विदाउट एनी रिजन खंयचे कारण नाशी देवा प्रीत करचेच तेज होड एक साधकाले एक भक्ती म्हणून सांगिल्लें सो दॅट यू हॅव डन टुडे सो त्या खुशी तुम्ही आमकां वांटीत आसा थँक्यू सो मच थँक्यू फॉर युअर असोसिएशन कामत मामा सांगाची हरे कृष्ण वय प्रभुजी तन्ने ऐकता हरे ती कृष्ण तन्ने बसता प्रभुजी तन्ने येद रायना ती जाल्यार लागी बैसून ऐकत दंडवत प्रणाम प्रभुजी हरे बोल दोगे एक लायक करून एक आमकां एक लायक नमुने एक वाटेर भरता असोच सो वी फील हॅपी अँड रियली हाजी पुरा श्रेय यू फॅमिली रियली पुरा श्रेय मालगड्यांक आणि प्रभुपाद आणि गुरुवर्यांक माताजी आणि सकड भक्त वर्गांक हरे कृष्ण थँक्यू सो मच सो आईचे सकडांक हापास हार्दिक दीपावळी श्यामला माताजी सकडांक हेमा माताजी जयंती माताजी कामत माम MS कामत माम तन्नी वेळात जॉईन जालेले आसाची हरे कृष्ण हरे कृष्ण वय वय माताजी हरी बोल हरे कृष्णा कामत माम सो आज आम्ही हे श्लोक घेतिल्ले आसता केवलाष्टकमाचे अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखंतरम यतः काचायम विस्मृतम रत्न हरेर नामेव केवलम राधानाथ महाराज हांणी म्हणटाची की पीपल वॅल्यू थिंग्स अँड यूज रिलेशनशीप बट एक्चुअली दे शूड वॅल्यू रिलेशनशीप अँड यूज थिंग्स वस्तू यूज करचे आसता आणि रिलेशनशीप वॅल्यू करचे आसता बट आजकाल आमी वॅल्यू कोणा करताच थिंग्साक आणि रिलेशनशिपाक यूज करताची म्हणून सो तंतू रिलेशनशीप आमी खंयच्याक वॅल्यू करका आमगेल जे संबंध आसा इटर्नल संबंध त्या कृष्णाक आणि कृष्ण भक्ती करतले जनार सांगान तूं ते जे आसा ते वॅल्युएबल रिलेशनशीप आमी वॅल्यू करका म्हणून सांगिल्लें आसा महाराजान आणि आयचे आमकां एक चांग विशय कळटा की देवा नांव कितलें पावन आसा कितलें पवित्र आनी कितलें वॅल्युएबल आसा बट वी टेक इट सो लायटली आमी काच्या कुडक म्हूण लेखून आमी ते आमी दुर्भाग्य आमी तांतू मन घालनाची आमी हृदय घालनाची म्हूण हें सांगच्याक हिज होलिनेस भक्तिरसामृत महाराज हांणी भारी चंद एक उदाहरण दिलेलें आसा एक मिनटान सांगू न्हू हें करता तांणी सांगताची की एक साधक एक गुरुले वतके मस्त सेव करतके एक वर्स तना तांगेले आणि ते गुरु पळयत खंय हो साधक मस्त सेव करता सर
आनी तो साधक सांगता की आतां तुमी म्हाका खंयचे एक मंत्र रुपारी एक आशिर्वाद दिवं का म्हणून. तेन्ना तो गुरू दित खंय जाय तर हांव तुका दिता म्हणून. तो साधक सांगता ते गुपीत मंत्र आसका कोणा मेळच्या ना एकदम सिक्रेटीव आसका ते म्हणून. तेन्ना तो गुरू सांगता खंय जाय तर म्हणून आनी तागेले ताका एक चांग मंत्र दित खंय. ता खुशी जाता खंय एकदम म्हळ्यार हांव एक सर्वीस केलेले म्हाका एक असो की एक सिक्रेटीव मंत्र मेळ्ळेलो आसा म्हणून. आनी ते डेली जाप करता म्हणून तो वता येता जाप करता आसता ते मंत्राचे. खडे पळयल्यार चमकताना चेडूं वरी त्या मंत्रा जाप करता खंय कळयलें खंय आसोबा म्हणून. खडे पळयल्यार एक विकतलो तेवे ताजे मंत्रा जाप करता आसता खंय. खडे पळयल्यार हांगा थंय खंय गेल्यार त्या मंत्रा जाप जाता आसता खंय. ताका दिसता यो यो हांव लेखिल्लें कसं की हें एक सिक्रेटीव मंत्र दिला म्हाका. पळयल्यार तरी टॉम डिक हॅरी म्हणटा पळय तशी पुरा जाण तरी हे मंत्रा जाप करता. कसं हाजी इम्पॉर्टन्स कसं आसा बाय हें म्हाका मेळलेलें आनी विंगड जाणालें म्हणून तो आपास त्या गुरू उलय वता सांगता खंय हें समनाय पळय इतलें सेवा केलेलें म्हाका तूं अशी मंत्र दिला साधारण जावन आशिल्लें मंत्र दिला मग तूं म्हाका म्हणून. तेन्ना ते गुरू हसता घेतानी आनी हाका कशें समजोवचें बाय हें महिमे विशय मंत्राचें म्हणून लेखून तांणी तांगेले कुडा वचून एक व्हड फातर हाडून दिता खंय आनी सांगता खंय बस हें फातरू तूं खंय चमकलेलें पळय बाजारांत तूं थंय विकचे प्रयत्न करी. विकून येवं नका जाल्यार हाजी वॅल्यू कसो म्हूण पळोवन यो म्हणून सांगता खंय. तेन्ना तांणी वता खंय बाजाराक तो साधक फस्ट वचून भाजी विकतालेले वचून वता खंय आनी दित खंय हें गे कसं की फातर मेळ्ळा पळय हें कसं न्ही म्हूण. ताका पळयल्यार तो भाजी विकताले पळयत खंय फातर मू हें कसं न्ही इतलो वजनदार आसा जाल्यार एक फातर मू कसं न्ही हाजी यूज आसा. हां ते ताकडींत म्हणटा पळय 1 किलो 2 किलो व ते वजन काटा यूज करचें की ना वजन यूज करचें ना हें फातर यूज करतलो हांव तितले हाजी वॅल्यू म्हणटा खंय तो जाय तर म्हणटा खंय. आनी कडेन खंय वता तो ह्या कबणाचें काम करता पळय स्टील इंडस्ट्री ह्या म्हणटा पळय तशी थंय वचून वता खंय. थंय वचून ते विकचे प्रयत्न करता खंय आनी ताका नेमगीत खंय ब्लॅक स्मीथ म्हणटा पळय तांगेले कळटा न्ही. तो म्हणटा खंय रे हें तरी वही कसं की फातोरशी आसा जाल्यार म्हागेलें कसो उपयोगाचें आसा चड म्हळ्यार कसो न्ही हांव ते मार्चा यूज करतलें त्या फातोरशी म्हणून कसं न्ही वॅल्यू ना म्हणून. खडे तो पुरा कडेन वचून तरी त्या फातर घेवन ज्वेलर खंय आभूषण विकताची थंय व्हरता खंय आनी तो ज्वेलर ते तागेले आय ग्लास घालून पळयत खंय की कसं ना बाहें म्हणून. खडे पळयत खंय आनी ते आभूषण पळोवन ते पातोर पळोवन तर त्या मनशा पळयत खंय वयर दुखून तो पळयत खंय. तो म्हणटा खंय हाजी वॅल्यू एकदम प्रायसलेस आसा. इधर हें म्हणटा पळय कोणाले आसका म्हळ्यार रायाले आसका या चोराले आसका कोणाले 2 जाणां हाता मात्र आसका हें तसं मुल्यवान फातर हें. आनी तुका पळयल्यार तूं साधकशी दिसता तूं नाही चोर नाही रायो तुगेले हाता कशें येयलें हें इतलें वॅल्युएबल वस्तू म्हणून. तेदन ताका भारी आश्चर्य दिसता खंय अरे बाप रे हें फातराचें वॅल्यू इतलो आसा. एकल्यान म्हणलें तें कसं की कुडको एकले खंयची कारणार यूज करता बट रियली ताजी वॅल्यू कितली वॅल्युएबल आसा म्हणून ताका कळटा खंय. आनी तो वचून गुरुले दिता खंय त्या अशी म्हाका हाजी वॅल्यू प्रायसलेस म्हणून कळ्ळें म्हणून. तेदना गुरू तांकां सांगता खंय इट इज पळय सगळ्यां दृश्टिकोण कशें आशिल्लें ते सिक्रेसी ताजी इम्पॉर्टन्स हें न्ही की तें एक साधारण आसा म्हणून. ताजें आमकां तेदन मिनींग कळटा ताजी वॅल्यू कळटा ताजी महिमा कळटा तेदन ताजी इम्पॉर्टन्स आमकां कळटा की ते कितलें उपयोगी आसा ते जिवनांत आमी वापरलें जाल्यार आमगेलें जीवन कशें सार्थक जातलें आनी ते मूळ महामंत्र कितलेच स्वीट आसा कितलें वॅल्युएबल आसा म्हणून कळटा. तशी तांणी गुरू त्या साधकाक मना घालता खंय की तांकां महामंत्र जे मंत्र दिलेले आसा ते कितलें पावन पवित्र आसा आनी कितलें वॅल्युएबल आसा म्हणून. सो तशीच हें वॅल्युएबल रिलेशनशीप टुवर्ड्स लॉर्ड टुवर्ड्स महामंत्र आमी कितलें जोपासन करून दवरका आनी अहेतुकी अप्रतिहतांत आमी जप केल्यार हे आत्मा प्रभुजीन सांगलें म्हण की तें आमगेलें जीवन उद्धार जातलें म्हणून. साधू संगा निमित्त आनी महामंत्र हे 2 आधार. हरे कृष्ण. आमी हे श्लोकावेरी आतां 1-2 मिनिट मेडिटेट करूया. हरी बोल. अहो दुःखं महादुःखं दुःखतरं यतः अहो दुःखं महादुःखं दुःखतरं यतः काचायं विस्मृतं रत्न
चायं विस्मृतं रत्न हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री केवलाष्टकं की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धन्यवाद पूरा जना सेशन जॉइन केली खातीर सेशन कंक्लूड करचे पशी कोणाक आनी कसं कॉमेंट करपाक जाल्यार करूं येता धन्यवाद पुरा कॉमेंट्सा खातीर चॅटान घालेल खातीर कोणाक कसं सांगता जाल्यार तुमी सांगेतात 1-2 मिनटात हरे कृष्णा प्रभुजी सगळ्यांक हरे कृष्ण शुभ हरे कृष्ण दीपावली मागेल एक हंबल रिक्वेस्ट असं खाली भक्तवृंद पण नाही तुम्ही दोघे जण भागवत पुराण ग्रुप पण असायची ऑल 7 डेज मिनिमम 1 मला चॅन्टिंग जाऊ का म्हणून लेखताचे अशी ना की कोणी कर नाची पुरा जणाला तोंडात नाव असताची पण अशी केन्ना मानसिक इतली डिस्टर्बन्स असता त्यांना निदान एक मला तरी वोटू जाता पुरा जणाली एक मला जाता आणि मी मोटिवेट जातात की आणि खरका म्हणून त्या दिवसा समजा करनी तर तिथली एक 5 मिनिट कडून सगळं सध्या एक मला तरी करका ऑल 7 डेज अशी दिसता म्हाका अशी त्याची कधी बॅटलफील्ड भजन नका पण डेली लाईफ इज ऑल्सो समटाइम्स बॅटलफील्ड म्हणकेच असता केन्ना केन्ना येस मदर म्हणून दॅट इज अ हंबल रिक्वेस्ट बरं करेक्ट महिमा महत्वाची सांगते आमकां शेंगा ग्रुप आहात म्हणताना आम्ही तांचे दिले तितले कॉन्सन्ट्रेशन आम्ही एकल्याने बसून म्हणतो तितले ना या ना कोणते डिस्टर्बन्स असता सकाळी 7 आम्ही इसको आज ऑनलाईन म्हणतो ना आम्ही तुमची फुल माइंड ताजी वेरी घालता ना आमकां ते लायक जाता हांगा म्हणतो ना चॅन्टिंग करताना कितली पण करताना कशी सकाळी आयतार आयपड सकाळी जपाच्या सेशन करताना 2 राउंड करताना भारी खुश जाता तसे सकाळी ग्रुपान जॉइन करताना आमकां कंप्लीट होल हार्टेडली वी विल बी ऑन दॅट नाही जाल्यार आमी ग्रुपला बसून कसले करता कोणे पण डिस्टर्ब करता ते म्हणताना आमकां चॅन्टिंग तितली बेस्ट जायना आणि हे ग्रुप कसे आता पुरा जण गुरुत्व झाला अशी पळवून आता मस्त ग्रुप असायचे हिंदी लोकाले असं कन्नड लोकाले आमगे ज्यांचो ग्रुपा चॅन्टिंग करचा प्रयत्न करता आमगेले जायना आता हे गुरुताचे निमित्त आमकां एक थोडे सेक्युअर्ड फील जाता
आणि चड मोठी वेळ जाताची आणि आम्ही जॉईन जाऊ का सकाळी अशी वगैरे जाता म्हणून मिनिमम 1 राऊंड खाली नाल्यार मिनिमम 4 राऊंड जशी जाता तशी तितली करता दोघे जण दोन्ही ग्रुप ऍक्टिव्ह असतील म्हणून हांव रिक्वेस्ट केली जस्ट शुभ दीपावली एक हरे आदर्श कृष्ण, हरे आदर्श ದಂಪತಿಗಳು आणि आदर्श फॅमिली वै नमुना इन्वॉल्व म्हणा पाहिजे तुमच्या डे टू डे रुटीन वर काही करू का तुमच्या हे पळो का तितले आसतना ताजे मध्यंतरी तुम्ही कशी तितली कॉन्सन्ट्रेशन अरे हे करता की कितली सेव करता ती रियली इट इज रियली टू बी एप्रिशिएटेड तुमगे व्हॅल्युबल टाइम ताजे खातीर स्पेंड करचे रियली ग्रेट वै इदम शरीरम म्हणणार तशी तुम्ही बरेच तितले परोपकार करता तुम्ही तुमची म्हणजे कितले उपकार जात म्हणून आमकां तुमकां कळना तितले सांगितले आम्ही रियली हार्टफेल्ट सांगचे आमी अशी नाही तोंडाने कोणाक त्यांनी आमगेलेच नव्हे माताजी त्यांनी आमगेलेच झाला आता आमकां विंगड म्हणून दिसनाची मेगेल तोंडा चुकून कोणाकय तशी होगळी क्या नासलो बरीचा हांव कोणाकय तशें सांगचे ना जाल्यार म्हाका की तुमगेल फॅमिली भारी खुश दिसता माय जेव माव जेव पळयतना चाचा चेडू सगळें पळयतना एक कंप्लीट एक हाजी फिलींग येता एक भक्तीची म्हणल्यार कृष्ण भक्तीचे फिलींग येता तुम्ही तितलें हे करता आसची रियली ग्रेट ಐಡಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ म्हणत आदर्श ದಂಪತಿಗಳು ಮಾತನೆ आदर्श कुटुंब रियली थँकफुल टू यू हार्टिली सांगचे प्लीज करू सांगची नाही रियली इट इज फ्रॉम माय हार्ट आय नेवर कोणाकय तशी अशी एप्रिशिएट करना सो इट इज नॉट इजी टू गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम मी बरं म्हणजे म्हाका केन्नाय खुशी दिसता हांव सांगा दिसलें जाल्यार आजी म्हाका सांगया म्हणून दिसलें तुमी दोगांनी वटू पळयता म्हाका आजी ते इस्कॉन हांव वचून येतना साक्षात कृष्णाल दर्शन थंय जाल्यार म्हणके हांगा तुमगे दोगांय दर्शन जाल्यार म्हणके जालें I really felt very happy, so heartfelt I told these things, nothing else, really. तुम्ही तितले अटॅचमेंट दाखयला आमगे मॅरेज एनिवर्सरी तरी माय मामा सगळं पेटयला थंय तुकून पापा तितले दूर तुकून येवन तांणी आयल्यान ती आतां आयली न्हू डिसेंबरान तांची 50th लास्ट इयर केल्लेले थंय तुकून इतली कश्ट बघून तांकांय सांगून तांणी येवची तशी करून तितली पुरा करता जाल्यार कोण करता सकाळान तूं नाही सांगिल्लें You have got so much work, so much. You are not at all free. Busy. Even then, in spite of your busy schedule, you made up some mind to come, ask them to come and grace the occasion and bless us. That is also great, no? Really? हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद तुमगेले आशीर्वाद तुमगेले प्रीती निमित्त आमकां संगी सान सेवा करच्या मेळटा आसा तुमगेले पुरा जनांनी केलेले उदाची माताजीन केलेले तितले म्हाका खूश जाला महेशालातले म्हणल्यार कितले एक कोण करता पळय तांणी दोगां बरें खुशी जाता तुमगेले दोगांयला पळयतना तुम्ही म्हणल्यार तुमगेले आम्मा जाल्यार घर माताजी तशेची बाबा कितला एक सेकंड म्हणटा रेसिटेशन सगळं आयकून करता तुम्ही सांगतना पुरा चेडू हांवें तशीच आसा बुदोन तसाची रियली ग्रेट आय एम रियली हॅपी आज म्हाका एक सांगू की एक आउटलेट मेळ्ळें आजची चांग दिसान तूं रियली आय एम व्हेरी हॅपी अँड थँकफुल टू यू यू आर ब्लेस्ड अँड यू ऑल्सो ब्लेस्ड अस थँक्यू हरे कृष्ण हरे श्यामला माताजी धन्यवाद पुराजन भक्तांक पुराजन धन्यवाद आम्ही ओट्टू मेळून केन्ना कशें एक सेवा करतात ती य यथा माम प्रपदन्ते आमगे पुराजन भावन ते जोडसून हेमा मातेजी सांगले म्हणटा एक विंगड फिलिंग येता कसले की इंडिव्हिज्युअल भक्ती नाही न्हू पुराजनाला टोटल त्या देवाल प्रीती आनीकय आमी अनुभव करूया संघात धन्यवाद हरे कृष्ण सो आमी सेशन मुखार सून नेक्स्ट वीक अवेलेबल ना ती कसले की सलचल आमी पुराजन यात्रा आसा ती नेक्स्ट संडे ना मात ताजी मुखावेल संडे का 7th श्लोक केवल अष्टकमाचे कोरया आणि ताजी मुखावेल 8th लास्ट कंक्लूजन नेक्स्ट संडे ना ताजी मुखावेल 2 संडे का आमी हे कंक्लूड हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून कंक्लूड करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौ प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्ण धन्यवाद
हरे बोल.